नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 2 दिसांच्या अस्तंत बंगालच्या भेटेर आसात. ह्या भेटेच्या निमण्या दिसा आयज राष्ट्रपती मुर्मू हांणी 9व्या आंतरराष्ट्रीय संथाल संमेलनात वांटो घेतलो. संमेलनात संबोधित करतना राष्ट्रपती मुर्मू हाणें सांगलां की संथाल समुदायाचो गौरवशाली इतिहास आसा. ह्या लोकांनी मायभुयेक सदांच पयली सुवात मेळ्ळ्या. मात कांय लोक राजनितीक लाव घेवपा खातीर ह्या समुदायाच्या विकासाक आडावपाचो यत्न करतात. यहाँ आने के लिए नहीं जाओ। मैं जो रास्ते पे आ रही थी, यहाँ जो फील्ड में देख रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का ये सम्मेलन है, मुझे लगता नहीं। कोई चाहते नहीं कि संथाल एकजुट हो, कोई चाहते नहीं संथाल आगे बढ़े, कोई चाहते नहीं कि संथाल शिक्षित हो, कोई चाहते नहीं कि संथाल मजबूत हो। लेकिन मैं जानती हूं कि संथाल ये देश के लिए अपनी जिंदगी को निछावर किए हैं। सिद्धू कानू, चांद वायरो, फूलो जानो, बाबा तिलका माझी और भी बहुत सारे. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 2026-27 वर्साचे अदमासपत्रक सादर केले. तांणी केल्ले 7वें अदमासपत्रक लोकाभिमुख, अर्थीक नदरेन उदरगतीचे तशेंच विकसीत गोंयची मोख मुखार दवरून सर्वसमावेशक अशें अदमासपत्रक सादर केलां. हातूंत समाजांतल्या सगळ्या घटकांचो विचार जाला. 2026-27 वर्सा खातीर 30,195 कोटी रुपयांचे हे अदमासपत्रक आसा. 1,666 कोटी रुपयांच्या शिल्की अदमासपत्रकात येता त्या वर्सात 29,181 कोटी रुपयांचो महसूल मेळोवपाचो अदमास आसा. केंद्रीय येवजण्यांतल्यान राज्याक 1,357 कोटी रुपया मेळटले, जाल्यार विशेष सहाय्य म्हण केंद्रा कडल्यान 1,600 कोटी रुपया मेळटले अशी आस्त मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अदमासपत्रक सादर केल्या उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत उक्तायल्या. या बजेटाची साईज जर तुम्ही पळयशात जाल्यार 30,195 कोटी रुपयाचो विथ रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर 21,970 आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर 8,225 कोटी अशें आसा. कन्झिक्युटिव्ह गेली 5 वर्सां कंटिन्युअसली सरप्लस बजेट म्हणटा आसतना हे फावटी 1,666 कोटी रुपया वो सरप्लस दवरून फिस्कल डेफिसीट 3,895 कोटी रुपया विथ बिलो 3% of GSDP is well within the prescribed limit of the FRBM. त्याच्या खातीर आसा. ह्या बजेटांतले मेजर अचिव्हमेंट जर तुम्ही म्हणशात जाल्यार म्हजें घर आनी सरकार तुमच्या दारी हो पंचायत लेवलाचेर कार्यक्रम घेवन म्हजें घर ही योजना सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावोवप आनी सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो योजना लोकां पर्यंत पावोवप हाच्या खातीर आसा. राज्यात पर्यटनाची वाढ जावपा खातीर राज्य सरकारान काल सादर केल्ल्या अदमासपत्रकात 385 कोटी रुपयांची तरतूद पर्यटन खात्या अंतर्गत राबयल्ल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पां खातीर केल्या. फाटल्या वर्साचे तुळेंत राज्यात पर्यटन येवपाची संख्या 10% वाडिल्ल्यान ही खासा तरतूद पर्यटन क्षेत्राक अदीक घटमूट करतली अशी आस्त पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायल्या. ह्या घोशणेक लागून पर्यटन क्षेत्राची मुळावी बांदावळ आनी जागतीक मळार राज्यातली पर्यटक स्पर्धात्मकता वाडोवपा खातीर नव्या उपक्रमांक आदार मेळटलो अशें मंत्री खंवटे हांणी म्हळें. मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत has presented a very balanced budget. एक म्हणल्यार a revenue surplus of 1,664 crores. Fiscal deficit जाल्यार पयल्यार इज कंट्रोल्ड. ओवरऑल गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताणें ही हॅज टच्ड अपॉन एवरी पॅरामिटर्स. एक मनीस जो जॉबाक रावतालो 10 वर्सां जावन आपूण कितें करतलो ताकाय ताणें आश्वासन दिलां. समाजाच्या सगळ्या क्षेत्रांत ताणें आश्वासनां दिल्या. अँड द बजेट स्पीक्स अबाउट विकसीत गोवा 2047 इन लायन विथ दॅट पर्टिक्युलर थिंग. सगळे सेगमेंट्स फ्रॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉयंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ह्युमन डेव्हलपमेंट पॉयंट ऑफ व्यू, महिलां खातीर, युवांक खातीर, किसान कृषी क्षेत्रांत आनी गरीब कल्याण चारूय पॅरामिटर्स ताणें सारके कवर केल्या. Coming to the constituency, certain projects which were required or to be done are mentioned in the budget which he spoke. And coming to my 2 departments, एक हातून tourism 385 crores, including capital and revenue, and IT 189 crores, including capital and revenue.
टुरिझम क्षेत्रांत आमकां इम्पॉर्टंट आसा. इट इज द मेन इकॉनॉमी ऑफ द स्टेट आनी ताज्या खातीर ताका कितें जाय, आमकां स्किलिंग जाय, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटीचें सेंटर बजेट आसा तें कशें घेवप, इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर खंय दिवप, GTDCक जो सपोर्ट जाय तो दिवप, हो पूर्ण तरेन म्हाका दिसता टुरिझम क्षेत्रांत तांणी सपोर्ट दिल्लो आसा. राजश्री क्रिएशन्स गोवा आणि केशव सेवा साधना हांच्या जोड पालवान उमंग सेलिब्रेट एव्हरी एबिलिटी ह्या विशेष भुरग्यां खातीरच्या कार्यावळीचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज रवींद्र भवन सांखळे हांगा जाले. राज्य पावड्यावेल्या सर्वसमावेशक अशा ह्या कार्यावळीक सुमार 300 प्रेरणादायी भुरगीं एकठांय आयली. ह्या कार्यावळीत उलयतना विशेष भुरग्यां खातीर सरकार संवेदनशील आसा आणि ते खातीर अदमास पत्रकात विशेष भुरग्यां खातीर खासा तरतूद केल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. त्या पेरंट्सांक एक आशा मेळटा, तांकां आनंद मेळटा आनी हातूंतल्यानूच तांकां प्रेरणा मेळटा. आनी ही सगळी म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी मेळोवन दिवपाक जाय. इट इज नॉट दॅट की एखादे भुरगे स्पेशल आसले जाल्यार सायडीच्या घरांत सुद्दां आसलेले भुरगे स्पेशल हे म्हजेच भुरगे आसा ह्या पद्दतीत आमी ताच्या कडेन पळोवपाची गरज आसा. आनी हें गोंय सरकार इतके आपल्यापणात पळयता म्हणून तर आमी ह्याच खातीर वेगवेगळ्यो योजना, वेगवेगळ्यो स्किमी, वेगवेगळ्यो सरकाराच्या मार्फत टायम टू टायम तुमी जर कालच्या म्हज्या बजेटांत जर पळयता आसत जाल्यार ताच्या खातीर इवन दो द इंटलेक्च्युअल डिजाबिलिटी हाच्या खातीर पयलेच फावटी आमी 10th पासची इक्विवलंट सर्टिफिकेट दिवपाची हो निर्णय घेतला. आनी ताच्या खातीरच आणि आमचे स्पेशल भुरगे जे आसा ह्या सगळ्या भुरग्यांक सुद्दां म्हणजे अप टू द 16 वर्सां जाल्या उपरांत ते ज्या स्पेशल स्कुलांतल्यान शिकता तांकां इक्विवलन्सी 10वी सर्टिफिकेट दिवची. धारगळ हांगा ॲडव्होकेट सदानंद वांयगणकार हांकां जाल्ल्या मारहाण प्रकरणात दुबावितांक अटक जावची अशी मागणी महाराष्ट्र आणि गोय आदोगाद बार कावन्सिलाचे आदले अध्यक्ष संग्राम देसाय हांचे सयत 20 आदोगादांनी पेडणे पुलीस स्थानकाचे निरीक्षक नितीन हळणकार हांची भेट घेवन केली. ह्या प्रकरणाचो तांणी खर निषेध केला. Assaulted. As soon as I received information, I reached here along with the team of the lawyers from Sindhudurg as well as Goa. Firstly, we met the Mr. PI, and after discussing with him, we found that he is taking proper action. But there were certain important issues which we needed to highlight. See, the thing is that he has not gone there only as a lawyer, but he had gone there with a team of government officers, and therefore, whatever act has taken place, it is obstructing justice. And therefore, we had requested the investigating officer to add the concerned sections, which are serious one. It's a serious offence. Old section 353 of Indian Penal Code. So therefore we have requested the PI to take proper action, and he has promised. Now the second part is all the lawyers are showing solidarity towards Mr. Vaingankar. The reason is that nowadays there are so many incidents where the lawyers have been attacked by the opposite parties. आंतरराष्ट्रीय बायला दिसाच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारच्या खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय आनी गोंय क्रीडा प्राधिकरण हांच्या जोड पालवान आयज सृष्टी 2026 ह्या खासा कार्यावळीचे आयोजन जाले. ह्या कार्यावळीचे उक्तावण पद्मिनी फाउंडेशनाच्यो अध्यक्षा सुलक्षणा सावंत हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या कार्यावळीक क्रीडा क्षेत्रांत बेस बरी कामगिरी केल्ल्या बायलांचो मानेस्तांच्या हस्तुकी भोवमान जालो. ह्या कार्यावळीक खेळ आनी युवा वेव्हार संचालक अजय गावडे हाजीर आशिल्ले. सशक्त महिला सशक्त राष्ट्र ह्या संकल्पनेचेर आधारित ही कार्यावळ पणजेच्या कांपाल मैदानार घडोवन हाडिल्ली. बायलांची तांक, प्रतिभा आणि जिद्द हांचो भोवमान करपाच्या हेतान ह्या कार्यावळीत खेळ आणि सांस्कृतिक सर्तींचे आयोजन जाले. खेळ आणि युवा वेव्हार संचालनालय, क्रीडा प्राधिकरण, GFDC आणि खेलो इंडिया पंगडातल्या कर्मचाऱ्यां खातीर खेळा सर्तीचे आयोजन केल्ले. उक्तावण सुवाळ्या उपरांत संचालक अजय गावडे हांच्या हस्तुकी बायला क्रिकेट सर्तीचे उक्तावण जाले. बायला पत्रकार संघा सयत राज्यांतल्यान आयिल्ले हेर पंगड हातूंत वांटेकार जाल्ले. गोंय सरकारान खेळ खात्या खातीर राखून दवरिल्ल्या निधींतल्यान 50% निधी बायलां खातीर खर्च करपाक जाय अशें मत सुलक्षणा सावंत हांणी उक्तायलां. आणि त्या खिणाक अनेक महिलांचो हांगासर ज्यो स्पोर्ट्सान आसात तांचो सुद्दां आयज फेलिसिटेशन जालें. म्हाका खूब बरें दिसता की वेगवेगळ्या क्षेत्रांत महिला आपले नांव कमयता आसतना स्पोर्ट्स क्षेत्रांत सुद्दां खंयसरूच फाटीं ना. येणाऱ्या वेगवेगळे जे स्पोर्ट्स इव्हेंट आसतले ते तर
जसो आमचो भारत देश फुडें वता त्याच प्रमाणे गोंय प्रदेशांतल्यो सुद्दां अनेक महिला ह्या खेळांत वांटेकरी जातल्यो. हांव आयच्या दिसा त्या दर एक महिला ज्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करतात त्याच दर एक महिलेक हांव जागतीक महिला दिनाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.